सोमी म्हूण मानून घेता तुजो मोग करता सोमिया तुका अर्घां दिता धनिया तुझो मोग करता तुजो मोग करता तुका अर्घां दिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता तुझो मोग करता सगळे मिळून तुजो मोग करता सोमिया दिता तुका अर्घां दिता धनिया तुझो मोग करता तुजो मोग करता तुका अर्घां दिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता म्हज्या सोमिया म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया सगळे म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा अर्घा तुका अर्घां तुका होगळां तुका स्तुती तुका सोमिया जेजू अर्घा तुका अर्घां तुका होगळां तुका स्तुती तुका सोमिया जेजू अर्घा तुका अर्घां तुका होगळां तुका स्तुती तुका सोमिया तुझो जेजू मोग करता तुजो मोग करता सोमिया तुका अर्घा दिता तुका अर्घां दिता धनिया तुजो मोग करता तुका अर्घां दिता म्हजो सोमी म्हूण मानून घेता म्हज्या सोमिया दोन्ही हात आमच्या वयर बाऱ्याने म्हणया त्याचे जुगला मान म्हणया देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या सोमिया त्याचे जो आपण तुका बऱ्या पडला मग साथ आसा उला मार ते जेजू उला मार तुझ्या समस्या वयर मान उला मार तुझे कष्ट वयर मान उला मार ते जेजू वडा तळा म्हणून सुरू करा वडा ताज्या शिवाय दुसरी वाट वचून ना तो वाट सच जीवन जावन आसा तो तुजो आनी म्हजो आधार जावन आसा तो जीवदाता जावन आसा म्हज्या सोमिया सोमिया म्हज्या सोमिया दोन्ही हात नेट वयर बऱ्याने म्हणया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या सोमिया म्हज्या सोमिया म्हज्या सोमिया म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हज्या देवा म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा अर्घा तुका अर्घा तुका होगळां तुका स्तुती तुका सोमिया जेजू अर्घा तुका अर्घा तुका होगळां तुका स्तुती तुका सोमिया जेजू सगळे आम्ही उभा राहूया सगळे आम्ही उभा राहूया प्रत्येक जण देवकरिस्तान जेजूचे आमचे दिश्ट आमी कांचोवया दोन्ही हात आमचे नीट वयर उबारया म्हज्या फाटल्यान जण एकले वडता देवा जिवता सगळे सांगात म्हणया तस जेजू आपडते आसा तुज्याला येवन आसा ताची दैवी सगत अनुभव असो वेळ जावन आसा वडा तळा म्हज्या फाटल्यान म्हणा वडा तळा गुंडायेता सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता गुंडायेता सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता गुंडायेता सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता आणि वडा तळा गुंडायेता सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता सोम्या ऐक म्हजो ताळो
सौम्या ऐक म्हजो ताळो म्हज्या विनवण्याच्या ताळ्याक तुझे कान चिन देव म्हज्या विनवण्याच्या ताळ्याक तुझे कान चिन देव हालेलुया हालेलुया गुणांता सरस्परा हांव तुका उलो मारता 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 सौम्या ऐक म्हजो ताळो सौम्या ऐक म्हजो ताळो सौम्या ऐक म्हजो ताळो त्या जेजूच्या जणकले दिश्ट कांसया जणकले त्या जेजूचे दिश्ट कांसया म्हज्या मोगाचेर पळय त्या जेजूक पळया म्हज्या मोगाचेर स्नानीक जुवा म्हणटा ही देवाची शेळी ती तुजी घटाय ते तुझे बोळ तोच तुजो आधार त्या जेजूक पळया ह्या जेजूक पळोवन आराधना करता 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 आसतना देवाची परत परत म्हणटा आसतना वर्सान वर्सां ती पिडा तुका ती सण येतली ह्या वेळा कित्याक 12 वर्सां रक्तस्रावाच्या त्या स्त्रियेन जेजू लागीं आयली आनी जेजूक आपणूक जावन फुरो जेची मस्तकी तिणें आपडली वखदाक पयशे घान घान ती थकोन गेल्ली म्हज्या मोगाचेर एकच वखद जावं जेजू आज तुम्ही व्हडा संख्येन सुवातेर आयल्यात कश्ट दुख इराराय बेजाराय अस्कत काय तुमच्या जिवितान आसा जावं फुरो खंय खंय गेले आमी कोणाचो आधार आमी सोदल्या जावना आज तुजो आधार जेजू साम 121 वर्स 2 म्हणटा की तो तुजो आधार कीर्तना म्हणटा की देवाचे चित्र आमकां 59:9 साम 59 वर्स 9 म्हणटा की देवा तू म्हजी घटाय तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कित्याक तूच देवा म्हजे कोटे तूच देवा म्हजे कोटे तूच देवा म्हजे कोटे आमचे हात जेजूच्या मुखार हाडया आनी सगळी ते उतार परतून म्हणया कीर्तना 59:9 म्हजे घटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कित्याक तू देवा म्हजे कोटे सगळे म्हणया म्हज्या फाटल्यान म्हजे घटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता वडल्यान म्हळ्यार तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कितल्या वडल्यान देवाचे तर उसारतय तितली सकत तू सुमेचे अनुभव करते म्हजे घटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता म्हजे घटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता म्हजे घटाये तुजेर म्हजी दिश्ट लायता कित्याक तू देवा म्हजे कोटे हालेलुया 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 वडतळान सुद्ध करया वडतळान सुद्ध वडतळान या 1.5 घंटेच्या आराधना आमच्या तोंड आमी उक्त्या करया आमची काळजां उक्त्या करया जेजू आपोडचो वेळ जावन आसा जिविताचो वंडो तू आमकां मोगाचो ग्रास तू व्हरतो आमच्या व्हरतो म्हळ्यार सगळे हात उक्त्याकान जिविताचो वंडो तू आमकां मोगाचो ग्रास तू व्हरतो आमच्या आत्म्याचो तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लालेता हर एक दिसा बोच्या तुका आमी आराधना हात वयर बार म्हणया आराधना जेजूक आराधना करया सक्रामेंता आराधना वडतळा आराधना सक्रामेंता आराधन स्वादी सक्रामेंता आराधन काळजा धर्मणी आराधन
त्या जेजूची आमची दिश्ट कांसोवया. तो म्हजी गाठाय, तो म्हजो आदार, तो म्हजो आसरो जावन आसा, तो म्हजे हातेर जावन आसा. प्रत्येक तरा फादर जोसेफ आमच्या मध्ये देवाचे उतार आज वांटून घेतलो आणि आमचे तो मागतलो. देवाचे उतार आम्ही ऐकूया. लुकास वंजेल अध्याय 18 ವಾಕ್ಯ 9 ತಾವನ 14 ಮನಾಸರೆ. आपण नीतिवंत म्हणून चिंतून आपणाचेर स्पात येवन असलेल्या आणि हेरांची बेपरवा करतल्या थोड्यांक जेजून ही ओपाट सांगली. एक पावटी 2 जण मागणे करूंक म्हूण वयर देवळाक गेले. तांचे मदलो एकलो फरिजेव आणि एकलो सुंकागार. फरिजेव नीट उबो रावन आपणा इतल्याक अशें मागणे करी लागलो. देवा, हांव हेर मनशा बरी लुटकार अन्यायगार प्रद्वारी न्हय, देखून हांव तुका अर्गां दिता. हप्त्यान 2 फावटी हांव उपास करता आनी सगळ्या म्हज्या आदायांतलो धांत 1 वांटो फारीक करता. पूण तो सुंकागार पयस रावन आपले दिश्ट सयत सर्गाक उबारूंक धैर्य घेनासतना फकत आपले हृदय बुडोवन म्हणालो, देवा, म्हजी पातक्याची काकुळट कर. हांव तुमकां सांगता, हो मनीस देवाक मानवलो जावन आपल्या घरा पाटीक गेलो. पूण तो आनेकलो ताका मानवलो ना. कित्याक आपणाकच वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो आनी आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. मगचनो ह्या 40 दिसांत आमी आसाव, प्राचीन काळांत आमी आसाव आनी हर एका दीस आमी एक आमचे थंय आसल्लो अवगुण आमी नियाळ करता. आनी आज आमच्या नियाळाक विशय दिल्लो आसा हंकार. आमचे थंय हंकार आसा, आमचे थंय राग आसा, मोसोर आसा, जिद्द आसा आनी हंकारी त्याच प्रमाणान आसा आमच्या थंय. तर कशें आमी आमच्या हंकारांतावन पयस येवचें, भायर येवचें म्हणून एक थोडो वेळ आमी नियाळ करया. तुमकां कळीत असो जावंक पुरो, बिस्प फिलीप नेरी 16व्या शतमानांत बिस्प जावन आसलो. आनी अशें तो बिस्प जावन आसतना ताच्या दियेसीजेंत पापा साहेबातावन एक लेटर येता ताका. पापा साहेब ताका बरयता, बिस्पानो, तुमच्या दियेसीजेंत एक धर्मबयण आसा आनी ती धर्मबयण जायती आसऱ्यां करता खंय, जायते तिच्या जिवितांत जायते लोक बरेपण आपणायता खंय, तितले मात्र न्हय, जायतो लोक तिचे सरशी येता खंय. बिस्पानो, तुवें कितें करीचें, तुमी त्या सिस्टरेक पारखून पळोवंक जाय, तिचे थंय कालतेपण आसा गी ना, ती हंकारान जिवन आसा गी तुमी पारखून पळोवंक जाय. अशें म्हणून पापा साहेबान फिलीप नेरीक एक लेटर बरयलें. आनी फिलीप नेरी पापा साहेबाच्या आदेशा खाल तो वेता. त्या सिस्टरेक पारखून पळोवच्या इराद्यान तो भिकारीचें रूप बदलून तो वेता आनी अशें त्या कॉवेंताक तो वेता. धर्मबनायस आसच्या त्या कॉवेंताक तो वेता आनी त्या कॉवेंतांत आसच्या पार्लरांत वचून तो बसता आनी पार्लरांत आसतना ताचे दोनी पांय टिपयाचेर दवरन तो सिस्टरेक आपयता आनी सिस्टर येता. भाग्यवंत म्हूण लेखल्ले, जायती आजापा करची, जायते जाणांक बरें करची, ती सिस्टर भायर येता आनीक कदेलार बसून ताचे दोनी पांय वयर दवरून आसच्या फिलीप नेरी त्या सिस्टरे लागीं मागता, धर्मबयणीनो, दया करन म्हज्या वानाचे कट तुमी सोडयतात गे. हांव एक भिकारी, हांव वस्कत मनीस, म्हजे लागीं जायना. अशें म्हणटा आसतना त्या सिस्टरेक राग येता. ती हंकारान म्हणटा, हांव इतली व्हडली सिस्टर,
जायते जण म्हाका फॉलो करतात, जायते जण मुजे जावन बरें जिवीत जोडून वेतात. आनी अशें म्हणटा आसतना तूं एकलो भिकारी तुज्या वाणाचे कट सोडूंक तूं म्हाका फरमायताय की अशें म्हणून ती सिस्टर फिलिप नेरीक जोर करता आनी घरांत हांव भायर घालता. फिलिप नेरी शीद घरा येता. घरा येवन पापा साहेबाक परतून तो एक लेटर बरयता आनी म्हणटा, पापा साहेबानो, ती सिस्टर भायल्यान मात बरें जिवीत जिवन आसा जावंक पुरो, पूण तिच्या काळजांत जाय पुरतो अहंकार आसा, जाय पुरतें तिच्या काळजांत बरोवन ओमता, कित्याक तिचे थंय खालतेपण ना. अशें म्हणून तो पाटी एक लेटर बरयता. म्हज्या मोगाच्या भोवनान बेडिनो, जर तर आमच्या जिवितांत खालतेपण ना, आमी देवाक मेसोवंक जायना. जर तर आमच्या जिवितांत खालतेपण ना, कशें आमी देवाक मेसोवचें जायना. आमी सक्कड मागणेक आयल्या, त्या देवा मुखार आमी बसोवन आसाव, देवा मुखार आमी मागोवन आसाव, कित्याक देव आमचे मागणे आयकता. केदाळ आमी खालतेपणान जियेता, ते दाळा खंडी जावन देव आमचे मागणे आयकता. पळया, आयच्या वंजलांत आमी आयकलें न्ही की 2 जण मागणे करूंक गेले, एकलो फारीजेव आनी एकलो सुंकागार. पूण तो फारीजेव आपले हडदे उखोल म्हणजे अर्दे फुलोवन घुमटी लांब करून ताणें देवा लागीं मागलें, हांव हेर मनशा बरी न्हय, हांव हेर मनशा बरी प्रद्वारी न्हय, हेर मनशा बरी लुटकार न्हय, हांवें जाय तें बरेंपण केलां, ताची बडाय तो कोच्चूंक लागलो. पळय म्हज्या मोगाच्या भोवण्या बेडिनो, थंय उल्लेख केला कोणाचें मागणें आयकलें? सुंकागाराचें मागणें आयकलें. सुंकागार बावडो भितर येवंक धैर्य घेनासतना बागला रावूनच तो देवा लागीं मागोंक लागलो, हडदें बडोवन मागोंक लागलो, सोम्या मुजी काकळूत कर, हांव एक पातकी मनीस. खालतेपणान ताणें मागलें आनी ताचें मागणें म्हज्या मोगाच्या भावनांनी बेडिनो देवान आयकलें. त्या देखून जेजू म्हणटा, जो कोण खालतो जाता तो वर्तो जातलो आनी देव ताका वयर उबारतलो. न्ही आमी पळया, खंयच्या कार्याक गेल्यार आमी कितें करचें? पयली बसका आमी खाण घेवचें, कित्याक आमची एक संवय, आमकां सक्कड पयलेंच जाय, आमकां सगळ्यांक उत्तीम जाय, आमकां सगळ्यांक महत्वाचेंच जाय, कित्याक आमकां सगळ्यांनी 4 जाणांन वळखचें, 4 जाणांनी सलाम करीचे, 4 जाणांनी आमकां नमस्कार करचे, ही आशा आमच्या काळजांत आसा जावंक पुरो. पूण म्हज्या मोगाच्या भावना बेडिनो, जेजूच्या दृश्टेन आमी पळोवंक गेल्या जाल्यार जेजू म्हणटा, खालतो जाया पयलें. जर तर तुमकां पयली बसका बसोवंक आपयला जाल्यार तुमी अकरेची बसका खाण घेया. जर तर तुमी नमस्कार करता जाल्यार तुमी नमस्कार करा आनी तुमी साकोर जाया, कित्याक आमी खालतो जावंक जाय. तेदळ मात देव आमचे मागणे आयकता. त्यात करून म्हज्या मोगाच्या भावना भयणीनो, आमी पळया 40 दिसांत आमी उपास जायतें करता, न्ही मागणे उपास दान धर्म आमी करता. तर आज 3 उपासाची गरज आमकां जाय. 3 उपासाची गरज आमकां जाय. खंयची पुरा उपास? पयली उपास जावन आसा काळजाची उपास. काळजाची उपास म्हळ्यार कितें? पळया, आमी जाय तें आमच्या काळजांत आसा. त्या देखून जेजू म्हणटा लुकाच्या वंजलांत, जे कितें आमच्या काळजांत तावून भायर येता, न्ही जाय तें आसा आमच्या काळजांत. कितें सकड आसा? राग आसा, मोसोर आसा, हंकार आसा, जिद्द आसा, आनीक हें सकड आमच्या काळजांत आसा. त्या देखून आमचें काळीज आमी क्लीन केल्यार मात्र म्हज्या मोगाच्या भावाने बेडिनो आमी इस्टर बोपुरबायेन आमी सेलिब्रेट करीत. त्या देखून काळजाची उपास. आनी दुसरी उपास आसा आमच्या जिबेची उपास. जीब आमकां बोपुरबायेची जीब देवान आमकां दिल्या. त्या देखून जाकोबाच्या पत्रांत थंय उल्लेख केला, जर तूं त्याच जिबेनी तूं देवाक हरसिताय जाल्यार, देवाची होगलीक तूं गायताय जाल्यार, त्याच जिबेनी तूं शिराप मागताय जाल्यार तूं फटकिरो. यू आर अ लायर. कित्याक 2 संगती आमकां करूंक जायना. त्याच जिबेनी तूं शिराप मागताय आनी त्याच जिबेनी तूं देवाक हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणटाय जाल्यार तूं फटकिरो. त्या देखून जिबेची उपास आमी करूंक जाय. आनी तिसरी उपास म्हज्या मोगाच्या भावनाय बेडिनो, हातापांयाचो उपास. हातापांयाचो उपास म्हळ्यार कितें? न्हय आमी काम करिनासतना रावचें, न्ही पळया, ह्या 6 हातांनी आमी कितले पावटी म्हज्या बायलेक मारला, ह्या 6 हातांनी कितले पावटी म्हज्या भुरग्यांक हांवें मारला, ह्या 6 हातांनी कितल्या जाणांक हांवें दामून दवरला. त्या देखून हातापांयाचो उपास म्हळ्यार हाताचो उपास. आमचो हात बऱ्या कामाक आमी उपयोग करूंक जाय. आनी पांयाचो उपास म्हळ्यार न्हय आमी काम करिनासतना रावचें. पांय आमकां दिल्यात, बोपुरबायेचे पांय, न्ही पळया, त्याच पांयांनी आमी कितल्या जाणांक लात मारला, कितल्या जाणांक खोट मारला, त्याच पांयांनी आमी कितल्या जाणांक दामून धरला.
त्या देखून म्हज्या मोगाच्या भावने भयणीनो आमचो उपास जाय हाता पांयांचो उपास. 3 उपास आज आमी उपयोग करूंक जाय. म्हळ्यार आमी करूंक जाय की काळजाचे उपास, जिबेचे उपास आनी हाता पांयांचो उपास. त्या देखून म्हज्या मोगाच्या भावने भयणीनो भोव पुरबायचें उदर आमी आयकलें. तें उदर आमकां सांगता आमी खालतो जायचें त्या दळा मात्र देव आमकां वर्तो करतलो. फरिजेवा बरी न्हय, फरिजेव पळया ते सकट जाणा आसले मनीस म्हूण लेखल्ले मनीस. म्हाका सकट कळीत आसा, हेरांक सकट कळीत ना. जे कितें न्यायनितीन ते जिवन आसले पूण तेच न्यायनीत दुसऱ्यांक दाखोवन आसले पूण ते तांच्या जिवितांत जियोंक ते सुकले. कित्याक तांच्या जिवितांत हंकार आसलो. हांवूच व्हडलो, म्हजें सांगल्लें बरें जायचें, हांवें सांगलें बरें जायचें, हांवूच बॉस म्हणलें एक चिंताप तांचे थंय आसलें. त्या देखून ते सोलवाले, तांचें जिवीत पिड्डार जालें. पूण तो खालतेपणान मागलो तो मनीस ताचें जिवीत वर्तें जालें. कित्याक ताणें हड्डें बडोवन सोम्या म्हजी काकलूत कर म्हूण मागलें आनी ताचें जिवीत ताचें लायफ बरें जालें. म्हज्या मोगाच्या भावने भयणीनो आमी जेजू मुखार आसा, आमी जेजू मुखार आसा. आमी त्या सुंगागारा बरी जावया. आमी सकट पातकी, आमी हर एकली मनशां हांगा आसली पातकी मनशां. कित्याक आमी जायते पातक केलां, कित्याक आमी अस्कत मनशां, आमी हर एक दीस पातक करता. पूण आज जेजू आमकां बळ दिवचो, जेजू आमकां कुरपेन भरचो, आमकां घट करचो जेजू आज आमच्या मुखार आसा. त्या सुंगागारान मागले बरी आज आमी मागया. सोम्या म्हजी काकलूत कर. हांव एक पातके मनीस, म्हजें थंय जायतें आसा, राग आसा, हंकार आसा, जिद्द आसा. पळया त्याच हंकारांनी कितले कुटुंबां हांवें बेसां केल्यात, त्याच हंकारांनी कितल्या जाणांच्या दोळ्यांत हांवें दुखां हाडयलां, त्याच हंकारांनी आमचो संबंध नाश जाला. आमी उबारायचो पागोर बांदला. आज कंपाऊंड मात्र न्हय, आमच्या घरच्या मुखार असो कंपाऊंड उबारायचो जाला जावंक पुरो, पूण आमचो संबंदी ताच्या की ओट जाला आज. त्या देखून म्हज्या मोगाच्या भावने भयणीनो आज तो हंकार असो, तो पागोर हंकार असो कंपाऊंड आमी कोसलोवन घालया. मोगा असो एक संबंध आमी रुता करया. कित्याक जेजू आज आमच्या मुखार आसा. हर एकल्यांक तो आज सांगूंक आशेता, भावा आनी भयणी, जर तर तुजे थंय हंकार आसा तो पयस कर. जर तर तुजे थंय हंकार आसा तो कोसलोवन घाल. कित्याक हंकार तुका संबंध रुता करूंक सोडिना. हंकार तुका तुजे संबंध मोडूंक तो शिकयता शिवाय तो जॉयंट करूंक, तो बांदूंक तुका सोडिना. त्या देखून मागया जेजू लागीं, सोम्या म्हजे थंय जायते हंकार आसा, सोम्या म्हजे थंय जायते वडपण आसा, हांव वडपणान जियेलां. 4 पयशे आयल्या जावंक पुरो म्हजे थंय, तुवेंच दिल्लें देणें सोम्या. बरी भलायकी आसा जावंक पुरो, तुवेंच दिल्लें सोम्या. जाय पुरतें आस्पदीक म्हजे थंय आसा, तें तुवेंच दिल्लें सोम्या. आज त्याच तुजेर पातयेणी दवरून जियोंक म्हाका कृपा दी सोम्या म्हूण आमी मागया. आज दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया, दोळे आमच्या धांपया, त्या जेजू लागीं आमी मागया. सोम्या म्हजे थंय आसलो तो हंकार पयस कर. आज त्याच हंकारान लागून म्हजें जिवीत आज पिड्डार जालां सोम्या. म्हजो संबंध हांवें तुटून घेतला घोवा कडेन, बायले कडेन झगडला हांव म्हज्याच हंकारा लागून. म्हजेच उदर पयलें जायचें, हांवें सांगलें बरें जायचें, बायलेन सांगलें बरें जायचें, घोवान सांगलें बरें जायचें म्हणलो तो हंकार म्हजे थंय आज दिसान दीस नाडटा जावंक पुरो. सोम्या तो हंकार पयस कर म्हजे थंय आसलो. तुका लागशीं नेवंक तो सोडिना. जायते फावटी हांव म्हज्याच चिंतपांनी हांव बुडलां. कित्याक हांव शिकला जावंक पुरो, म्हजे थंय बरी भलायकी आसा जावंक पुरो, म्हजे थंय 4 पयशे आसा जावंक पुरो, आस्पदीक आसा जावंक पुरो, हांव त्याच हंकारान हांव जियेलां. सोम्या आज तुजे लागीं काकूळ मागता. सोम्या हांव पातकी सोम्या, तूं म्हाका जाय. हें सकट नाका म्हाका, हांव सकट सांडून तुज्या फाटल्यान येता सोम्या. म्हाका तो संबंध जाय, मोगाचो संबंध, हांवें पयस केल्लो संबंध तो म्हाका फाटीं दी सोम्या. आज तुज्या लागीं हांव रडटा सोम्या, हंकारान हांव जियेलां. आज काकूळट म्हजी कर सोम्या, काकूळट म्हजी कर. हांव तुजे तोंड पयस केलां. तर म्हज्या मोगाच्या भावना भयणीनो मागया त्या जेजू लागीं, सोम्या म्हजे भितर असो तो हंकार पयस कर. तो हंकार दिसान दीस लासोन आसा म्हाका, म्हजें जिवीत असो पिड्डार कर नासा. त्या हंकारा खातीर कितले फावटी हांवें दुसऱ्यांच्या दोळ्यांत हांव दुखां हाडयलां, दुसऱ्यांचें जिवीत पिड्डार केलां हांवें. सोम्या आज तो अहंकार म्हजे तोंड पयस कर सोम्या, पयस कर जेजू. हांव काकलूत मागता, काकूळट म्हजी कर सोम्या, काकूळट म्हजी कर, काकूळट म्हजी कर सोम्या, काकूळट म्हजी कर. हांव एक पातके मनीस,
काकूळ म्हणजे कर सव्या हंकार मुझे तोंड पैस कर हंकार मुझे तोंड पैस कर हंकार मुझे तोंड पैस कर Eucharistan da Jesu lagi amche dist kan sovya amche mogachon magya kakut dara Jesu lagi tachi aganit kakut hallelujah हालेलुया hallelujah हालेलुया hallelujah हालेलुया hallelujah hallelujah somya Jesu वडला somya Jesu amka magong शिकाय वडला somya Jesu आणि वडा somya Jesu आमका मागोंग शिकाय सगळं तोंडी लोक ते सम्या जेजू आमका मागोंग शिकाय हालेलुया सम्या जेजू म्हजी अस्कत काय म्हजे उण्यापण म्हजी अडकळ्यो म्हजो दुबाव म्हजे तोंड पयस कर हालेलुया जेजू ये जेजू ये जेजू ये वडला जेजू ये जेजू ये Hallelujah. 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 अर्गा तुका जेजू. Praise the Lord. म्हज्या मगाच्यान एझेकिएल प्रवादी पुस्तकांत 12 ओळी 28 म्हणटा एझेकिएल चॅप्टर 12 वर्स 28 देखून तांकां सांग सर्वेस्पो देव अशें म्हणटा ह्या फुडें म्हज्या उतरांतले खंयचेच उतार खरे जावंक गाळाय करचे ना खरे जावंक गाळाय परतून म्हणटा ऐका सारकें ऐका पळय देखून तांकां सांग सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा ह्या फुडें म्हज्या उतरांतले खंयचेच उतार गाळाय जावंक आज सॉरी परतून म्हणटा देखून तांकां सांग सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा ह्या फुडें म्हज्या उतरांतले खंयचेच उतार खरे जावंक गाळाय करचे ना गाळाय हर एक देवाचे उतार पूर्ण जावचो वेळ जावन आसा हालेलुया हालेलुया त्या खातीर म्हज्या मगाच्यान आमचे हात आमी उक्त्या दवरया आमची काळ जावं फर्स्ट प्रॉमिस जावन आसा एक भासोणी हांगा परतून म्हणटा ऐका देवाचे ह्या फुडें म्हज्या उतरांतले खंयचेच उतार खरे जावं गाळाय करचे ना हालेलुया म्हज्या फाटल्या वडाताळा म्हणा ह्या फुडें ह्या फुडें देवाचे व्हडल्या उचारून ह्या फुडें म्हज्या उतरांतले खंयचेच उतार खरे जावंक गाळाय करचे ना जे हांव सांगता ते घडतले व्हडला म्हण ते घडतले उलयता तो सर्वेस्पोर हालेलुया 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 परतो व्हडल्या ताळ दोनी हात वयर बा नेट वयर व्हडल्या ताळ म्हणून जाय ह्या फुडें म्हज्या उतरांतले आवाजान व्हडल्यान म्हणूंक जाय कित्याक वर्ती अद्भुत पयल्या दिसा देव जायते म्हण आपडतलो आनी बरें पडला पळय व्हडल्या म्हणा ह्या फुडें म्हज्या उतरांतले खंयचेच उतार खरे जावंक गाळाय करचे ना जे हांव सांगता ते घडतले उलयता तो सर्वेस्पोर देव हालेलुया सम्या जेजू तुझे उतार हांवें आयकला त्या उतराचेर पातयणी दवरला सम्या जेजू म्हाका सुटकाला पळय म्हाका सडवणला पळय हालेलुया 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 जेजू हालेलुया हालेलुया